आवारान आमी हांगासर इतले बऱ्या तरेन श्रावण मासाच्या निमित्यान आमी सगळीं जाणां मेळटात. देवी शांतादुर्गेचें देवूळ आनी देशभरान आनी खंय ना देवी शांतादुर्गेचें देवळां जीं आसा ही खास करून आमकां गोंय वाठारांत पळोवपाक मेळटा. कित्याक दुर्गा स्वरूप आसा आनी दुर्गा स्वरूप जें आसा पळय न्ही तें आमकां कशें दिसता सांगा पळया, सामकें शक्तिमय अशें रूप दिसता, कडक अशें रूप दिसता. पण हेच दुसरें नांव जेन्ना जोडटा तेका शांतादुर्गा, तितलीच शांत प्रेमळ अशें आशिल्लें जें आसा पळय न्ही हें रूप आमकां गोंयांत दिसता. आनी त्या आवारान आमी आयज सगळीं जाणां मेळटात. आयज तुमकां हांव श्रावणाच्यो खूब खूब शुभेच्छा दिता. श्रावण येता ते शेनवारा सोंपता. आमी फुडल्या म्हयन्यान पदार्पण करता आसतना चवथीची तयारी सगळी सुरू जाल्ली आसा. हांव पयलेच फावटी ह्या कार्यक्रमाक पावला श्रावण मास. आनी श्रावण मास कितें काय म्हळ्यार म्हाकाय बी खबर ना. श्रावण म्हयनो तितलो म्हाका खबर आसा, श्रावण मासाचो खबर आसा. पण आयज ह्या सगळ्याक एकठांय करून फाटलीं 4 वर्सां ही स्पर्धा घेवप, सगळीं बायलां एकठांय येवप, सगळीं कुटुंबां एकठांय येवप, तांचे भितर एकठांयपणाचें एक नातें तयार करप आनी वतना चवथीची एक भेटवस्तू म्हणून एक भाव आपल्या भयणीक एक गिफ्ट दिता, एक पॅकेट दिता तें व्हरप आनी असो सुंदर कार्यक्रम फाटलीं अनेक वर्सां करता. म्हणून पयलीं केदार नायक आनी ताचे सगळे ग्रूप जे तांच्यांनी हें येदें व्हडलें मॅनेजमेंट केलं तांचें हांव अभिनंदन करता आनी शुभेच्छा दिता. हे करता आसतना एवरी इयर आमची संख्या वाडत आसता. आमकां दाखोवपाचें आसता की जी महिला आसता त्या आमच्या सगळ्यांच्या फॅमिलीक कितली इम्पॉर्टंट आसता. जेन्ना एक आवय भुरग्याक जल्म दिता ती ते भुरग्याक लागून म्हाका दिसता आपलें खाण पीण सगळें सोडटा आनी ते भुरगे व्हड करपाक लागून आपले पुराय म्हणजे आपले सगळें सोडून ते भुरग्याच्या फाटल्यान रावता. एक बायल मनीस आपली फॅमिली चलोवपाक, आपलो संवसार चलोवपाक एक किलर कशी आपल्या घोवाच्या फाटल्यान रावता. आनी हे करता आसतना तेंच्यो बरे दीस आसूं ना वायट दीस आसूं ती सदांच आपल्या फॅमिलीक सपोर्ट करता. आपल्या फॅमिलीच्या दादल्याक काही त्रास जावचे न्ही हेची खात्री घेता. आनी तशेंच म्हाका दिसता हे करता आसतना जेन्ना आमच्या घरांत एक चेडूं भुरगें जल्म घेता तेन्ना आमची सगळी फॅमिली उत्साहान त्या जेन्ना तेका आमी वेलकम करता सगळीं उत्साहान आसता. सांगपाचें फक्त एकूच मुद्दो की महिला म्हणटा की आमच्या सगळ्या फॅमिलीन एक आमचो बॅकबोन म्हटल्यार जाता. म्हणजे महिला जर आनी ना जाल्यार आमी कांय विचारूच करूंक शकना. ज्या घरांत महिला आसना त्या घरांत कशे त्रास जातात ते त्या फॅमिलीक कळटा आसतलें. सो हो सदांच आमी आदर सन्मान तुमकां दिवपाक लागून आमी हो प्रोग्राम घडोवन हाडटा. अशी एक म्हण आसा की ज्या घरांत महिलेचो सन्मान जाता